म्हापशा नगरपालिकेच्या कामगारांचो वाडयल्लो पगार फाटले 4 म्हयने जाले तरी दिवना। दिवचले, मुरगांव सारकिल्ल्या हेर नगरपालिकांनी तांच्या कामगारांक तांचो पगार दिला। मात म्हापशा पालिकेन कामगारांक कित्याक आजून पगार दिवना असो प्रश्न करीत समाज वावुरपी सिद्धेश मोरे हाणें प्रश्न विचारिल्लो आसा। म्हापसा नगरपालिका जे कर्मचारी जे काम करतात लेबर त्यांचो पेमेंट जो वाडयलेलो पेमेंट जो पगार आसता पळय 4-4 म्हयन्याचो म्हापसा नगरपालिकेन अजून मेरेन घालूंक ना। इतर नगरपालिका डिचोले जावं, परत आमची मर्मगांव जावं, परत आमची मारगांव जावं, ह्या सगळ्या नगरपालिकेन जे कर्मचारी आहात पळय जे आमचे लेबर जे कचरो काडटा, कचरो काडून जे कचरो काडटा त्या लेबराचेर कचरो काडटा म्हणून जी नगरपालिका चलता पळय ते लेबर अरे मात तरी तेंचे कितें तरी विचार करात। सगळ्या नगरपालिकेन जर पैसे जर पावू शकता त्या लेबरांचे जाल्यार म्हापसा नगरपालिकेन कित्याक लागून त्यांचो पेमेंट रिलीज करूंक ना? कित्या खातीर हांव म्हापशाचो चीफ ऑफिसर जो आमचो शेटकरजी आहा तांकां विचारपाक करता की जर हेंचो 4-4 म्हयन्याचो पेमेंट आहा पळय वाडयलेलो पेमेंट तो कित्याक लागून तुमी रेज करूंक ना? तांकांय गरज आसतली न्हू, तेय आशेन रावतात की आमी इतके बरें काम करून म्हापसा नगरपालिकेचे कचरो काडटात सर, ते कचरो बारीक लोक तेंचेर विचार करा की ही नगरपालिके कडेन पैसे ना कितें काय ना हे बी तांकां स्पश्ट करपाचें। लेबर आहा पळय तेंचो आपणाचो पेमेंट घालूंक ना, ते आपणे तांकांय आशा आहा, तेंचे आवय बायल भुरगीं आसात तांकांय खंय तरी कोणाक गरजेक ते जाय पडटा न्हू, तेज्या खातीर तांकां आयज दिता, ऑर्डर काडटा, हे करता, ते खेळनाकात। चीफ ऑफिसराकूय सांगता, चेअरपर्सनाकूय सांगता आनी म्हापशेच्या आमदाराकूय सांगता हे जाता तितक्या बेगीन फाल्यां जाल्यार फाल्यां हेंचो पेमेंट रेज करूंक जाय। कोणाचो हे लेबर आहा ते लेबर आसा म्हणून ही नगरपालिका चलता, कळ्ळें न्हू? लेबर आसा म्हणून ही नगरपालिका चलता, नाजाल्यार फाल्यां सकाळ आमदाराक, चीफ ऑफिसराक, चेअरपर्सनाक कचरो काड म्हटल्यार जातलो? ते कितें कचरो उडयलो आनी स्वच्छ भारत अभियान तितकेच पुरतो झाडू मारला तल्ले न्हू, ते गटरान देंवतात, रात दीस गटरान देऊन ते गटर साफ करतात, कचरो काडटात, ते पेमेंट हाडून दवरतात 4-4 म्हयन्याचे ते बी कित्याक लागून? वाडयलेलो पेमेंट हा असलो ह्यो न्हू, फूल येता तो न्हू, ते घालात मरे, रेज करात मरे, कित्याक लागून तांकां त्रास करतात?